एसीबीन 5 फेब्रुवारीक सांताक्रुजाचो आदलो सरपंच मारियान दी आरावजो आणि पंच उल्हास नाईक, लॉरेन्स रॉड्रिगीस आणि प्रसाद नायका आड एफआयआर रजिस्टर केला. बिल्डर सेड्रिक वाझ हाणें कंप्लेनी बरोबर स्टिंग सीडी एसीबीक दिल्या. लाच मागता म्हूण 3 ऑक्टोबर 2017 ते 8 मार्च 2018 मदीं हें रेकॉर्ड केलां. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवंक हे चौगूय प्रत्येक फ्लॅटा फाटल्यान 25,000 रुपया मागतात म्हूण प्रुडंटाक मेळिल्ले सीडींत स्पश्ट दिसता. कितें आहा न्हू पळय वॉट दे हॅव गिवन अस इट्स कॉमन कॉमन आनी कांय उलोवपाचें ना न्ही बरें कांय ना न्ही तेणें कितें दिलां तें तूं वर कितें हाडया आमकां कितें तें तुमी सांगूंक जाय न्हू कितें सांगपाक जाय न्हू. सर तुम्ही उलोवंक ना गेला बट उलोवंक ना सरपंच सांगलें पयलीं न्हू आमी पयलीं सांग बरें तें. जाय आसली 20 फ्लॅट आहली पयलीं न्हू आतां 29 फ्लॅट्स टोटल सो 25,000 केले न्ही आमी उलोवप केलें न्हू पयलीं पासून वॉट गिवन आनी वॉट दीस वन हॅज गिवन. थारिल्ले पयशे दीत जाल्यार जाय तसली मदत करपाचें उतर चौगांयनी दिलां. Now the problem is solved. स्टोच लेगा Now no question of the punch, you nothing. काबार केस्ता ताका कितें प्रॉमिस केला ते आमी करता आमी करून गेले तेका आमी तुका ओपन सांगता की म्हाका आमची पंचायत मध्ये म्हाका ती पडलेली नाका आनी इशू जालो ना म्हाका ते तेका लागून हांवें मरे हांव म्हणलें चल बरे भाशेन चलोवया फाल्यां म्हाजेर इशू करतले आनी म्हाकाच उडोवंक मेळटले आमचेच मनीस आहा देखून हांवें ते सगळें सेटल केलें आतां पंचायत विल स्मूथ विल गो आनी कांय ना प्रॉब्लम. सांताक्रुजाचो आदलो सरपंच म्हणटा लांच मागूंक ना. फ्लॅटांचे गार्बेजीचे जितले पयशे जातात तितले ताका एकठांय सांगिल्ले. युजली आमी आमचे 5 मेंबर आमी जेवपाक वयता आनी तशेंच आमी खूब पाटी रिट्सान हांव जेवपाक वयता सो ते पाट आमी रिट्सान हांगा कांपालार आमच्या रिट्सान जेवपाक गेल्ले. युजली मातसो तो सेड्रीकूय तेन्ना थिंगासर पावलो आनी आमचें थिंगा मेळप जालें. आमी म्हणलें गार्बेज कॉमेस केल्या आनी आमकां गार्बेजीक लागून खूब पयशे जाय पडटा आनी गार्बेजीक अशें डस्टबीन हाड हें हाड तें हाड आनी जाल्यार आमी गार्बेजीक टॅक्स घेता टॅक्स घेवंक केला कित्याक आमी गार्बेज स्टार्ट केलेली आनी तो टॅक्स जाता सुमार अबावट 720 रुपीज पर फ्लॅट. सो आमी ते फ्लॅटाचो हिशोब केलो आनी ताका सांगलेलें आमी 25,000 सुमार जाता गार्बेज टॅक्स आनी हांव सेक्रेटरी कडेन उलोवन तुका हांव सांगता कितें पळय तें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.